सत्यनारायणाच्या निमतान आज तुझे देवाकडे आशीर्वाद मागला की सगळे मडगावचे बरे जाऊन कल्याण जाऊन. मडगाव म्युन्सिपालिटी ही अशी म्हणटा ती नंबर 1 वायब्रंट म्युन्सिपालिटी, ए क्लास म्युन्सिपालिटी. आणि अशें ह्या मूळ आर्थीक शहरां भितर ह्या म्युन्सिपालिटीचो मेन काम आसा हे शहर एक सुंदर आणि त्याच बरोबर एक वायब्रंट अशें दवरपाचें. तें काम ते अनेक वर्सां चालू आसा. हें अशेंच बरे भशेन चालू आनीक भितर नवीन नवीन जे अनेक प्रकल्प आसतले किंवा लोकांच्या सुविधे खातीर झडपाचें आसतलें ते सगळे कामां तांची पूर्ण जावन बरी भारतीय जनता पार्टीच्या आदाराचेर डबल इंजीन सरकार केंद्रांनी आसा, हांगाय आसा. आनी त्याच बरोबर सगळ्यांनी मिळून मिसळून वेवस्थीतपणे मडगांवचे उदरगती खातीर काम करचें. आज म्हाका हांगा मडगांव म्युन्सिपालिटी चेअरमॅन रामू शेटकर आणि विशेष करून एक स्पेशल इन्व्हिटेशन आजच्या पुजे निमित्तान दिली. आणि पूजा करता आसतना ताजो भाव म्हाका लक्षांत आयलो. ताणें सांगलें फाटले 15-16 वर्सां केन्नाच अशा तरेची पूजा जावंक ना अशा तरेची ताणें भावना व्यक्त केली. आणि तो भाव ताजेबानाक आयलो आणि ताणें ही पूजा करपाचो ताच्या तकलेंत काय ना. आणि ती पूजा आमकां सगळ्यांक आपयलें. गांवचे बाकीचे म्हणजे म्युन्सिपालिटीचे संबंदीत लोक अशे तांकां आपयलें. हांव आसलो, आमचे अध्यक्ष आमकां सगळ्यांक आजच्या पुजेन आपयलें. आनी म्हाका दिसता एक सात्वीक भाव जो आसा न्ही तो निर्माण जावचो आनी एक म्युन्सिपालिटी बऱ्या तरेन चलची ही ताजी भावना आसा. आनी त्यामुळे ताजें बरें काम करता आसतना जाय ताजें पॉलिटिकल सामाजीक हातूंत कशें परिवर्तन जावपाक येता. आनी तो भाव लक्षांत धरून ताणें लंबाब आनी बाकी ताजे सगळे कावन्सिलर्स तांणी म्युन्सिपालिटीमध्ये पुजा घालून घेतली. आनी हांव इतलें म्हणून म्हणजे आज ज्या भावनेंतल्यान तांणी जी पुजा केली आसा आनी देव ताका खऱ्या अर्थान ताका पावूं दी. ही म्युन्सिपालिटी बऱ्या तरेन चलूं दी. मडगांवचो बऱ्या तरेन विकास जावं दी. आनी येणाऱ्या काळामध्ये तांकां राजकीय सामाजीक एक आटकीत घडोवपा खातीर जाता बरें यश येवं दी. कारण त्या भावनेंतल्यान ताणें केल्लें आसा. आनी त्यामुळे देवा कडेन मागुया आमी की ह्या अध्यक्ष आनी बाकी सगळ्यांचे बरें जावं दी आनी ह्या शहराचें सगळ्याच लोकांचें भजन जावं दी असोच भाव हांव देवा कडेन मागता. देव म्युन्सिपालिटी मेळप खूब गरजेचो. देवाचें मनुसूय जालो आनी देवूय पावता. देव जर पावता जाल्यार निवळ जाता म्युन्सिपालिटी. मडगांव काम एक ऐतिहासीक म्हाजो भावाचो ताचे खातीर 25 वायट